गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी म्हादयचेर बेळगांव केल्ल्या विधाना उपरांत गोंयान खवदळ. सत्ते खातीर म्हादय विकली म्हण गोंय आम आदमी पक्षान मुखेलमंत्री दोतोर सावंताचेर आरोप केला. तशेंच मुखेलमंत्र्यान कोण फट उलयता, स्वता मुखेलमंत्री काय अमित शाह हे स्पष्ट करचे म्हण मागणी प्रतिमा कुतिनोन केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. काल जे रिव्हिलेशन जाले गोंयांत बोवाळ पडलो. जे रिव्हिलेशन जाले कर्नाटकाचे मिटिंगाक अमित शाह जो होम मिनिस्टर असा बीजेपीचो ताणें एक रिव्हिलेशन केले कर्नाटकात मिटिंगेत की एप्रिशिएट केले ते व्यक्त केले की त्या मिटिंगेक की आपण कॉन्ग्रेच्युलेट करता म्हणले तेणें बीजेपीच्या सीएम जो आसा कर्नाटकाचो तांचे मंत्री पदाक तशेंच सेंटराच्या बीजेपीक आणि नॉट ओनली दॅट मच ही इवन सेड टू गोवा बीजेपीक म्हणपाक कॉन्फिडन्सान घेवन कर्नाटकाचो वो लॉंग पेंडिंग जी झगडी आशिल्ली म्हादई डायवर्ट करपाचे ही हांकां गोंयच्या म्हणटा सरकाराक घेवन म्हणले तेणें हें आमी रिजॉल्व केल्लें आसा आनी ताका लागून म्हणपाक कोणाक फार्मर्सांक खंय तरी फायदो जातलो म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट केलें. हो दोतोर आसा गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत हो एक न्ही एक फोटिंगूच पूण एक विश्वासघाती हें सिद्ध जाल्लें आसा. प्रमोद सावंत विश्वासघात केला, विश्वासघातकी तूं आनी एक फटींग सीएम ऑफ गोवा जे लोकांक केन्नाच मेळनाशिल्लो तूं आमकां मेळिल्लो आसा म्हणून. तूं कितें म्हणटालो म्हादेई म्हज्या आवयक सॅक्रिफायस करपाक दिवचो ना, आमची लायफ लायन ती. आयज खंय गेली तुजी उतरां? पळय असेंब्लीक तूं तोंड घेवन सांगता की वी वील नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन म्हादेई, वी वील सी that तुमकां भिवपाची गरज ना. बट yesterday's statements of Amit Shah, the Home Minister, has expressed the truth, nothing but the truth. आता एक टायअप जे केल्ले आसा आमच्या सीएमान आपले खुर्ची आणि पावराक रावपा खातीर सगळ्यांक खबर आसा कर्नाटकाक 28 MP आसा म्हणून आणि गोंयांत फक्त 2 MP आसा म्हणून आमचे सीएमान आमची बली काडली, आमची म्हादई डायवर्ट केली कारण तांकां इलेक्शन आसा कर्नाटकात आनी तांचो नंबर वाडपाक जाय म्हणून. हांव सांगूंक सोदता सीएम प्रमोदाक, तूं तिका आवय म्हणटालो, म्हादई तुजी आवय म्हणटालो, आवयक तूं धाडटा न्ही रे, आवय वता न्ही रे, भुरगीं कशें अनाथ हांगा रावपाक शकता, तूंय वच मरे तेजे बरोबर कर्नाटकाक आनी वता तेन्ना तुजे जे 33 जाण आसा पळय हांगा पळयल्ले थंयचे तुमी मॅन्डेट केल्या पळय 33 आसा पळय तुजे मंत्री आनी MLA, तूं तांकांय घेवन वच मरे. 28 + 33 खूब नंबर जातले थंय कर्नाटकात, तुमची गरज ना. हांव सांगता तूं आमकां सांगता भिवपाची गरज ना. आयज हांव सीएम प्रमोदाक सांगता आमकां तुमची गरज ना. सीएम आसा तशेंच ताचे मंत्री आसा, MPs आसा. हांव मागता, हांव सांगूंक सोदता, हांव अपेक्षा करता, हांव विनंती करता ह्या आमदारा कडेन, सगळे आमदार जे आसा गोंयांत रिजायन करात. तुमकां खरो गोंयचो मोग आसा. इफ यू ऑल हॅव इंटरेस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स एट युअर हार्ट, काळजार हात दवरात आणि रिजायन करात आणि येयात, कम टुगेदर टू सेव आवर म्हादई. इफ बीजेपी कर्नाटका सीएम, बीजेपी मिनिस्टर्स, the opposition can come together to snatch away our Madhei. Why can't you all do this for us? Why can't you set an example? रिजाइन करा म्हणून म्हजी अपेक्षा करता. प्रतिमा कुतिनो तुमकां सांगता. दुसरे म्हणटा ते श्रीपाद नायकान खंय तरी स्टेटमेंट केले. श्रीपाद नायक आसाच एक मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर तो, मंत्री तो, तेणे कितें सांगिल्लें, आपण इंट्रस्ट आमची गोंयचे म्हादई सॅक्रिफायस करपाक दिवपाना, आपण रिजायन करतलो. तूं सेंटरूच तूं श्रीपाद भाऊ, तूं सेंटर. आयज टायम आयिल्लो आसा, काल तुमच्या लिडरान ओपनली सांगिल्लें आसा आनी तो बडाई मागीर आसा सीएम ऑफ कर्नाटका. तुका आतां सांगता 24 आवर्सां भितर तूं रिजायन कर आनी सेट कर. पूण म्हाका खबर आसा तुमी करचे ना. फाल्यां तुमी नाटकां करतले. आमच्या सपोर्टरांनी सांगलां, लोकांनी सांगलां, खरें आसा कापसाद आसा हें रिजायन करून दाखयचें म्हणून हांव मागता. पावर इज सुप्रीम, ऑफ पीपल आर सुप्रीम, ऑफ गोवा इज सुप्रीम, दॅट द बीजेपी शूड शो नाव. सो वी आर इन डिस्कशन, वी आर विथ पीपल एंड whatever डिसिजन वी टेक, युनायटेड गोवन्स आमी आसा पळय, आमी सेम म्हादई सेम फ्रंटाच्या बरोबर आमी आसा आनी आमचो फायट चालूच उरतलो. whatever डिसिजन they take, we will be with the same म्हादई फ्रंट. प्रज्वल बाबा बरोबर, राजन केरकरा बरोबर, रतनदादा बरोबर आमची सगळी टीम आसतली.